टीसीपीच्या कलम 39 अक विरोध करीपी आंदोलक आमदार विरेश बोरकरा सयत टीसीपी कार्यालयात घुशिल्ले. कार्यालयात घुसून आंदोलन केल्ल्यान या आंदोलकांड पणजे पुलिशेन एफआयआर नोंद केला. कार्यालयात अतिक्रमण आणि लूटमार करपाच्या प्रकरणा खाला ताचेर एफआयआर नोंद केल्ल्याचे कळटा. फाटल्या शुक्रारा आमदार विरेश बोरकरा सयत आंदोलक टीसीपी खात्याच्या कार्यालयात घुशिल्ले. कार्यालयात बसून ताणे आंदोलन केले. शिरगांवची फामाद लयराई देवीच्या जात्रेत वेळार भक्तांची सुरक्षितताय आणि गर्देचे योग्य व्यवस्थापन करपा खातीर उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक खर निर्देश जारी केल्यात. 21 एप्रिल 2026 दिसा जावपी ह्या वर्सुकी जात्रेच्या फाटभुंयेर न्यायालयान 6 मार्च मेरेन सविस्तर गर्दी व्यवस्थापन येवजण सादर करपाचो आदेश केला. फाटल्या वर्सा घडिल्ली दुर्दैवी घडणुकेची पुनरावृत्ती जावची न्हय म्हण न्यायालयान हे पावल उबारला आणि या प्रकरणाची गंभीरताय उक्तायल्या. मडगाव नगरपालिकेचे सामकार नगरपालिकेच्या 12 कर्मचाऱ्यांनी नोकरी कायमस्वरूपी करची म्हूण खर आंदोलन केले. फाटली कांय वर्सां केल्ल्या मागणेचेर प्रशासनान बेगोबेग निर्णय घेवचो आणि पगारूय सारको घालचो. तशेंच 2 दिसां भितर ठाम भुमिका स्पश्ट घेवची ना जाल्यार आमी नगरपालिकेच्या इमारतीच्या सामकार स्वताचेर पेट्रोल घालून लासयतले अशी थेट शिटकावणी 12 कर्मचाऱ्यांनी दिल्या. मजगती उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण फुडल्या सप्तकात 12 कर्मचाऱ्याच्यो फायली क्लियर करतले आणि संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कायमस्वरूपी प्रक्रिया बेगीनूच पुराय जातली अशें नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी मधु नार्वेकरान स्पष्ट केला. ह्या मेगा प्रकल्पाक लागून आमची जमीन हडप केल्या असो आरोप करीत कारापूरच्या एसटी समाजातल्या भावांनी कारापूर सवण पंचायतीचेर धडक दिली. जे जमिनीचेर बुलडोजर भोंवडयल्या त्या जमिनीचेर आमी आसात आणि त्या जमनीचे आमी कूळ आसात अशें लोकांचे म्हणणे आसा. आमची जमीन आमकां जाय हे नारे तेंच्यांनी दिले. कलम 39A फाटी घेवचे म्हण आमदार विरेश बोरकराचे आझाद मैदानाचेर आमरण उपोषण सुरू आसा. दुसरे वटेन विधानसभा अधिवेशनाक फक्त 8 दीस उरल्यात. मात विरेशाची भलायकी गंभीर आशिल्ल्यान विधानसभेचे अधिवेशन बेगीन आपोवचें अशी मागणी करीत शिष्टमंडळान राज्यपालाची भेट घेतली. सरकारान ताकतिकेन अधिवेशन घेवचें आणि तातून हे विधेयक सरकारान फाटी घेवचें म्हण राज्यपालाक सांगिल्ल्याचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आणि आमदार वेंझी वेगसान सांगले. बर्चपाय रोमियो लेन प्रकरणात 25 जाणांचे बळी गेल्ले.
या क्लबाच्या उजो प्रकरणात 306 साक्षीदारांच्या साक्षीसहित 4156 पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले. तसेच या प्रकरणात बिरेस्तारात अटकेत आशिल्ल्या दुबावितांची पुलीस कस्टडी सोंपिल्ल्यान तांकां परतून न्यायालयात हाजीर केले. आता न्यायालयान 13 दुबावितांक 13 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सुरावले अंडरपासाचे काम जावन सुमार 2 वर्सां जाली. अजून मेरेन या अंडरपासाचे उक्तावण जावंक ना. मात या अंडरपासा लागीं कोयराच्यो राशी वाडत आसा. संबंधीत पंचायतीन या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला. देखून हो सगळो प्रकार कोयराचो बेगोबेग विलो लावचो अशी मागणी थळावे करीत आसात. पावसाक या कोयराक लागून खूब घाणी येतात. त्या घाणीक लागून आमकां त्रास सोंसचे पडटा अशेंय थळाव्याचें म्हणणें. राज्यात सध्या स्मार्ट मिटराक लागून लोकांच्यो तकल्यो तापपाक लागल्यात. बिरेस्तारा काँग्रेस वांगड्यांनी तशेंच समाज वावुरप्यांनी कलंगूटच्या सरपंचाक स्मार्ट मिटरा वयल्यान निवेदन भेटयलें. गोंयांत सध्या म्हारगाय वाडल्या, तातूंत हो स्मार्ट मिटर सरकार खंयची रिणां भरपाक लोकांच्या बोल्साक कातर मारून सोदतात. लोकांक सतावपी स्मार्ट मिटर आमकां नाकाच, समाज वावुरपी आनी काँग्रेस फुडाऱ्याचें म्हणणें आसा. दिवचल शारांत एक माध्यमीक शाळा फोडपाची घडणूक मुखार आयली. ही चोरी बुधवारा मध्यान रात्री घडली असो अदमास आसा. चोरांनी नेमके कितें चोरले तें मात कळूंक ना. चोरी करपाक वापरिल्ली शस्त्रां चोरांनी शाळेंतूच सोडून पळ काडली. सध्या पुलीस तपास करतात. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. नावेली वाठारांतल्या एका घराचे जनेल फोडून चोर घरांत घुसले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोरांनी 4 इंग्लीश सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी रोख रक्कम फारायली. घराचो धनी विदेशांत काम करता. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा.
गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाजे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. इस्रायल संसदेत पीएम मोदी हाका उमेदीन आनी विधीपूर्वक येवकार दिलो. लोक वांगड्यांक संबोधीत करतना तांणी भारत आनी इस्रायल हाच्या मदल्या खोल इश्टागतीचेर भर दिलो आनी दोनूय राष्ट्रांक वांटून घातिल्ली मूल्य आनी पुर्विल्ली संस्कृताय आशिल्ली घटमूट लोकशाय अशें म्हणलें. संरक्षण, तंत्रगिन्यान, शेती, उदक वेवस्थापन, सायबर सुरक्षा ह्या सारक्या मुखेल मळार सहकार्य वाडोवपाचेर प्रधानमंत्रीन भर दिलो. तशेंच आतंकवादाच्या विरोधात भारताची घटमूट भूमिका परतून पुष्टी करची अशी संवसारीक लागींच्यान सहकार्याचो उलो मारलो. इस्रायल फुडाऱ्यांनी पीएम मोदीक येवकार दिलो आनी भारताक विश्वासपात्र आनी रणनितीचो भागीदार अशें वर्णन केलें. बांदीपोरा जिल्ह्यातल्या व्यस्त बाजारातल्या इमारतीत व्हड उजो लागलो. या घडणुकेक लागून वाठारातल्या दुकानदार आनी थळाव्या लोकांमदीं भिरांत निर्माण जाल्ली. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत रोखडीच उजो पालोवपी दळाच्या निविदांनी थंयच्यान धांव घेतली. उजो पालोवपी दळान बेगोबेग कारवाय करून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुरवातीच्या खबरांप्रमाण जायतीं दुकानां आशिल्ल्या बाजारपेठेच्या इमारतीत उजो लागला. आतां मेरेन लोकांक मरण आयल्याची म्हायती मेळूंक ना, पूण मालमत्तेचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जावपाची भिरांत आसा. उज्याचें खरें कारण अजून पुष्टी जावंक ना. शॉर्ट सर्किट जावपाची शक्यताय आसा असो दुबाव अधिकाऱ्यांनी उक्तायला. इस्रायल भेटी वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नेसेटच्या वांगड्यांक संबोधीत करून आतंकवादाच्या आड खरपणान उलयलें. आपल्या उलोवपांत पीएम मोदीन 26/11 मुंबयच्या आतंकवादी हल्ल्यांतल्या बळीचो उगडास केलो. आतंकवादाची वेदना भारताक समजता, कारण भारताक आदल्या काळात खोलायेन त्रास जाला अशें तांणी सांगलें. तशेंच हालींच इस्रायलांत हमास हांणी केल्ल्या हल्ल्याचोय उल्लेख करून इस्रायलांतल्या लोकां कडेन एक चार उक्तायलो.
थुतकुडी तामिळनाडू शहरात व्हड पाऊस पडलो आणि खर वादळाक लागून रस्त्याचेर आणि वाठारांनी व्हड प्रमाणात उदक भरले दिश्टी पडले. दिसपट्ट्या जिणेत खण पडलो आणि येरादारीचेर वायट परिणाम जालो अशें सामकार आयला. अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नदर दवरली, शिटकावणी दिली आणि थंयच्या रहिवाशांक मजत करपाक आणि हुंवार आयिल्ल्या वाठाराचें वेवस्थापन करपाक आपतकालीन पैंगण तयार केले. झारखंडातल्या दुमका शारात ट्रकाच्या टक्करात व्हड प्रमाणात उजो लागलो. या अपघाताक लागून 4 गाडयांनी पुरायपणान उजो लागून 4 गाडयो लासून काबार जाल्यो. हे घडणुकेक लागून लागसारच्या थळाव्यांनी आणि वाहन चालकांमदीं भंय निर्माण जालो. उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडलो आणि उजो नियंत्रण करपाचो वावर ताका लागून उजो आनीक पातूंक ना. AIIMSतल्या प्रशिक्षीत केल्ल्या दोतोरांनी कॅन्सराचो धोको उणो करपाक मदत करपी खाणा येवजणाची वळेरी शेअर केल्या. दोतोरांच्या म्हणण्या प्रमाण तुमच्या दिसपट्ट्या आहारात ह्यो वस्तू केल्यार रोगप्रतिकार शक्त घट जावंक शकता आणि पेशीक कॅन्सर जावंक शकता अशा नुकसानापासून राखण मेळूंक शकता. फळां, भाजीपालो, सगळी कड्डणां, बदाम आणि अँटीऑक्सिडंट भरपूर आशिल्ले अन्न हाचो आस्पाव शिफारस केल्या खाणा जेवणात जाता. तशेंच प्रक्रिया केल्ल्या आणि साकर चड आशिल्ल्या खाणाचेर मर्यादा घालपाचो सल्लो दोतोरान दिला. भौशीक कार्यावळी वेळार भलायकी मंत्री वीना जॉर्ज जखमी जाल्ल्यान केरळांतल्या कुन्नूर शारांत तणाव वाडलो. या घडणुके उपरांत कुन्नूरांतल्या काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयाचेर हल्लो जावन मालमत्तेचें लुकसाण जालें. वीना जॉर्जाक बेगोबेग वैजकी जतनाय घेवपा खातीर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत व्हेलो. परिस्थितीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी वाठारांतल्या लोकांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर अधिकारी घडणुकेच्या सुवातेर पावले. जाहीर केल्ल्या आंकड्या प्रमाण फाटल्या 10 वर्सांत न्यायाधीश आनी न्यायीक अधिकाऱ्या आड 8600 कागाळी दाखल जाल्यात. गैरव्यवहाराचे आरोप, भ्रष्टाचार आनी अधिकारांचो गैरवापर मेरेन ह्यो कागाळी आसात. ह्या प्रश्नाचेर भौशीक वाद सुरू जाला आनी न्याय वेवस्थे भितर जापसालदारकेचे उपाय घटमूट करपाचो उलो मारला. लोकांचो विश्वास दवरपा खातीर कागाळीची वेळार चवकशी करप गरजेचें आसा अशें तज्ञ म्हणटात.
भारतीय नौदलान बंगालाच्या उपसागरात व्हड नाविक प्रदर्शन केले. हातूंत 29 विमानां, 42 झुजारी जहाजां आणि जायती पाणबुड्यो आशिल्ल्याचे भारताची नौदलाक ताक आनी कार्यावळीची तयारी दाखयली. दर्यावेल्यो कार्यावळी, पाणबुडी विरोधी झुजां आनी वेगवेगळ्या परिस्थिती खातीर तयारी वाडोवप हाचेर ह्या अभ्यासक्रमात भर दिलो अशें नौदळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. संवसारीक विक्रम मोडून इंस्टाग्रामाचेर 100 मिलियन फॉलोअर्स हुप्पी PM मोदी पयले संवसारीक फुडारी जाले. ताचे इंस्टाग्राम खातें सरकारी उपक्रम, भौशीक संपर्क आनी नागरिकांक वैयक्तीक संदेश आनी हाचे विशीं अपडेट शेअर करता. हाचे वयल्यान ताची लोकप्रियताच न्हय तर संवसारभर राजकीय संवादात सोशल मिडियाचे वाडत वचपी महत्व दिसून आयलें अशें तज्ञ म्हणटात. कितलेशाच युथ काँग्रेसीच्या फुडाऱ्याक अटक केल्या उपरांत काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी निषेध केल्ल्यान दिल्लीत राजकीय अशांतताय वाडली. शारांतल्या म्हत्वाच्या सुवातींनी जमून आपल्या फुडाऱ्यांची बेगोबेग सुटका करची अशी मागणी केली. अधिकाऱ्यांनी गरजे भायर बळगे वापरल्याचो वापर आनी आरोप करून न्याय मेळचो असो उलो मारलो. गर्दी वेवस्थापन करपा खातीर आनी कसलीच घडणूक घडची न्हय हे खातीर पुलिसांनी हजेरी दवरली. केरळातल्या कोची शारात वाहन तपासणी वेळार गाडयेन धपको दिल्ल्यान एक पुलीस अधिकारी जखमी जालो. सहाय्यक उपनिरीक्षक ASI या अधिकाऱ्याक जखमी जाल्ल्यान ताका रोखडोच वैजकीय उपचारा खातीर स्थलांतरीत केला. गाडयेचो आनी ताच्या ड्रायव्हराचो सोद घेवपा खातीर अधिकाऱ्यांनी सोद सुरू केला. उत्तर पुलीस स्टेशन कोचीच्या पुलीस अधिकाऱ्यांनी हे घडणुके विशीं पुष्टी करून चौकशी चालू केला. गुजरातात सुरत AMNS हाजिरा प्लांटात पगार वाडोवपाची मागणी करून कामगारांनी एक दिसाचो संप केलो. हो निषेध हिंसक जालो आनी कंपनीच्या कांय वाहनाक लुकसाण जावन उजो लायलो. परिस्थिती नियंत्रीत करपा खातीर पुलीस आनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बेगीन पावल घाले. आता परिस्थिती नियंत्रणात आयल्या आनी कामगार आनी वेवस्थापन हांचे मदीं बेगीन उलोवणी जावपाची शक्यताय आसा अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें.
एक खाशेली श्रद्धांजली म्हण कृती चक्र पुरस्कृत लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकार हाका नवी निकृत स्मारक स्थानात भोवमान केला. आमदार आमोणकरान ह्या भ्रश्टाचे उक्तावण करून लेफ्टनंट मयेकाराक नांवान रस्त्याक नांव दिवपाची येवजण जाहीर केली. ह्या सुवाळ्यात काळजात हांवन श्रद्धांजली आनी थळाव्या लोकांचो मेळ तांच्या शौर्याची परब मनयली. ह्या उपक्रमाचो हेतू नायकाच्या दायजान मान दिवप आनी तरणाट्या पिळगेक प्रेरणा दिवप असो आशिल्लो. आदलो पुलीस अधिकारी SP सेमी टावेसान येवपी कुंकळीण वेंचणुकेंत लढोवपाची इत्सा उक्तायला. निमाणो निर्णय घेवचे पयलीं आपूण आपल्या बऱ्या मागपाचो सल्लो घेतलो अशें तांणी सांगलें. तशेंच थळाव्या राजकारणांत सक्रियपणान वांटो घेवपाचो आपलो हेतू दाखोवपी तावरेसान ह्या वाठारांतल्या मुखेल प्रश्नांचेर योग्य वेळार उजवाड घालपाचें उत्तर दिलें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.